सरकारी सेवांचो लाव वेळात मेळचो म्हूण गोंयच्या 410 गांवांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दिली। आयज सालिगांव पंचायत हॉलांत सगळे नगरपालिका आनी पंचायती कडेन जाल्ल्या व्हर्च्युअल कॉन्फरन्सिंगा वरवीं ते उलयताले। स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ITI हस्तकला पॉलिटेक्निक बायलांचे सक्षमीकरण हाका भर दिला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। 21 सर्विसीस आमचे ऑनलायन अवेलेबल आसा। आनीक थोड्या दिसांनी जे कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणजे 410 ज्यो आमच्यो रेव्हेन्यू विलेजीस आसा त्या सगळ्या रेव्हेन्यू विलेजीन ग्रामपंचायत सोडूनय एक स्टेप फुडें वता आमी आनी त्या जाग्यार कॉमन सर्वीस सेंटर सुरवात करता। कॉमन सर्वीस सेंटरात मिनिमम फीस भरून तुमकां गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो सर्टिफिकेट आनी सर्विसीस ह्यो तुमच्या त्या कॉमन सर्वीस सेंटरा वयल्यान मेळपाक सुरवात जातली। म्हाका निश्चितच अशा पद्दतीन जे ई सर्विसीस चलता तुमी सगळे जाण तेजो फायदो घेतले आनी गव्हर्मेंटाच्यो विविध योजना ज्यो लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे काम करीत आसा ते सगळे स्वयंपूर्ण मित्र खूब बऱ्या पद्दतीन काम करतले। आयच्या दिसा म्हाका खूब खोस भोगता हांव तुमच्यांतलोच एक स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता आसतना मनाक खूब खूब अभिनंदन जाता। आनी आतांच हे सोंपल्या उपरांत म्हाज्या सालिगांव पंचायतींतले बाब आमदार केदार आनी सरपंच हांच्या बरोबर सगळ्यांचे इंटरॅक्शन विविध कामां तांचे फॉर्म्स हे सगळे डिस्ट्रिब्यूट करपाक हांव म्हाका भाग्यवान समजता की तुमच्याच सारकी जी ऑर्डर स्वयंपूर्ण मित्राची म्हाजीय काडल्या। तुमी शेनवारचें काम करता म्हाका दिसता तुमी हाज्या फुडें आनिकूय नेटात काम करतले। प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्राक आमी कार्ड इश्यू करपाचें थारायलां। प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्राक वेगवेगळ्यो इन फ्युचर म्हणजे आमी म्हणटा की बरो काम करता तेजें एप्रिसिएशन माननीय मोदीजींच्या हस्ते केला, गव्हर्नरांच्या हस्ते केला, म्हाज्या हस्ते केला। सातत्यात अशें बरें काम करपी स्वयंपूर्ण मित्र आनी तालुका नोडल ऑफिसर्स हांचे परत एकदां खूब खूब अभिनंदन। म्हाका खबर आहा तुमी खूब बरें काम करता आनी हाज्याय फुडें अशेंच सहकार्य तुमचें गोंय राज्याक, गोंय सरकाराक आनी लोकांक खास करून आमी लोकसेवे खातीर हांगासर हजर आसा।